Mining people who are sitting on the streets today. Soglang book लागल्या. And you cannot take the people of Goa for granted. आज कितें जाल्लें आहा? आमी 40 आमदारांनी गोंयच्या लोकांक ग्रांटेड घेतलेले आहा. हांवूय आहा तितून, कित्याक हांव सरकारान आहा. यू कॅनॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. लोक चाडोल्ले आहा आनी राग खंयसून भायर सरतलो तो हांव नको. तुम्ही वचोन मार्केटान पळया लोक कितें उलयता पळय ते. नुस्तेकाराच्या पोतानसून पोदेराच्या पोतानसून ते एक बारीक जो टॅक्सीवालो आहा, जे बारीक मोटरसायकल पायलट जो आहा तो कितें उलयता ते पळया. तेन्ना तुमकां कळटलें हांव कितें उलयता पळय ते. इफ वी हॅव गॉन समवेअर रॉंग, जो जर आमची पार्टी रॉंग गेल्ली आहा, आमचो मुख्यमंत्री खंय तरी दिशा बदललेली आहा, जाल्यार तेणे परतून दिशेर येवचे, हे 3000 जॉब भायर काडचे म्हणटा. माय क्वेश्चन इज दॅट 15 दिसा पयलीं मिनिस्ट्रीन चेंज करच्या पयलीं सिट्युएशन सेम आहलें जें सिट्युएशन आयज आहा. सो इज दॅट पॉयंट तुका मिनिस्ट्रीन इन्क्लूड करूंक ना यू आर क्रिटिसायझिंग युअर गव्हर्नमेंट? No, I have discussed this earlier. Every meeting we met, Manohar Parrikar, my only discussion was that on all the issues which is hitting Goa. I am not angry because I am not made minister. That is their decision. गोंयच्या लोकांचे नदरेन हांव जो आहा तो तसोच आहा. मिनिस्टर जालो म्हणून कितें व्हडले खोडपा वचोन फोडूंक ना. आतां जे मिनिस्टर आहा तेंच्यांनी खंयची खोडपा फोडल्या म्हाका सांगूनी. कितें केलां गोंयच्या खातीर 1.5 वर्स जाले? कितें केलां सांगूनी म्हाका तेंच्यांनी. बिसायड्स डुईंग द हायवेज एंड द ब्रिजीस, हे जावपाचें जाल्लें डेव्हलपमेंट. वॉट अबाउट द पीपल्स डेव्हलपमेंट? लोकांनी जेवप ना? That time you played a main role to form a government. No, that is separate. That every partyचो मनीस जो आमदार तेणे करूकूच जाय हें काम. तशें काँग्रेसवाले करताले टू फॉर्म गव्हर्मेंट. सो when we are at the center, we are here in Goa ruling. So we have to see that the people of Goa are taken care of. आता तुवें म्हटलें गव्हर्मेंटान दिशा बदलल्या, मुख्यमंत्र्यान दिशा बदलल्या. ना कित्याक बदलला ती म्हाकाय खबर ना. तेजेर ते बाबतीन तेजे कडेन उलोवंक ना हांव. तो एवरी टायम आमकां सांगलें तेणें आपूण हें काम करतलो. आमकां तेणें शुक्राराचेर टायम दिलो, मागीर ब्रेस्तार, मागीर शुक्रार, मागीर फुडलो ब्रेस्तार, मागीर मंगळार. तेजे दीस आसता ते, म्हणजे मंगळार, ब्रेस्तार, शुक्रार अशें तो प्रत्येक फावटी आमकां सांगला तेणें. तेणें जें कितें सांगलां तें हांव तुमकां सांगता. आनी जेन्ना मुख्यमंत्री आमकां सांगता आमी आयकपाक जाय तेंचें, कित्याक ही इज आवर लिडर, वी रिस्पेक्ट हिम. आयज पासून ताका रिस्पेक्ट दिता. पूण गोंयचो लोक चाळवल्लो आयज, त्या खातीर हांव चावला. गोंयचो लोक चाळवल्लो आहा. हे सगळी जी कामां आहा ती ठप्प करून थिंगासरूच पेंडींग आहा. सो यू बिलीव दॅट कामां ठप्प जाल्या म्हणून? सगळी कामां ठप्प जाल्या. खंयचीच कामां फुडें वचना. You are saying CM should be replaced. I am not saying CM should be replaced. There has to be solution coming to this. People of Goa are looking for solutions. They are not interested whether people are sympathetic to the chief minister's ailment. जो सीख जाला तो सिंपथेटीक सगळे आहा. तेजो जो दुस्मान आहा तोय सिंपथेटीक आहा. सगळे जाणा आमी रडले, पूण रडोन काम जाता? गोंयान 15 लाख लोक आहा, तेंची कामां जातली रडोन? सो काम जावपाक जाय. आमकां लोकांनी जिखोन दिल्या. वी आर देअर representative. We have to see that the people's work is being done. आमी जे प्रॉमिसीस केल्या ते डिलिव्हर दिवपाक जाय. आनी जो तर आमकां दिवंक जायना जाल्यार वी आर नॉट फिट टू सिट ऑन दिस चेअर. People will replace us in the coming election. You can never know when is the election. Election could be in 2019. Somewhere in March, April, both elections together. It looks like the way the government is going on, it looks like the election is coming within 6 months. Whoever may say anything, I foresee an election in 6 months. Baba, government has the money. Government is collecting taxes from the people of Goa. And mining will definitely start. Money will come in the treasury. Government has to pay the salaries because these are the posts which are vacant. New posts have to be created to create employment. Employment create करपा खातीर new post काडूकूच जाय. New post also filling the old post. You have to create new post. How you have to see how you'll get the revenue. Revenue leakages have to be stopped and revenue has to come in. We have to have that vision. आमच्याकडे ते
विजन आसपाची गरज आहे. नाजाल्यार वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डेडलॉक. हाऊ यू आर गोइंग टू क्रिएट पोस्ट? यू आर गोइंग टू से दॅट ते एक तो बिझनेस घालपाचो आनी तो तुमकां जॉब दितलो, तो दितलोच. तो प्रायवेट सेक्टर जालो. वॉट अबाउट द गव्हर्मेंट? If the situation continues, what will be the stand People will take the decision. What will be the stand of Michael Lobo? See, my stand is people stand. जे लोक म्हाका सांगतले ते हांव करतलो. पहिले पीपल तुका डिमांड केलो की चेंज करूया गव्हर्नमेंटान. See, it is what, you know, this government is formed with the support of the alliance. Alliance partners are also looking at the situation which is going out of hand. गोंयचो लोक सद्याक साळवल्लो आहा. हांवें आत्ताच म्हणलें तुमकां. ते आतां बडबडपाक लागले ओपनली. जेन्ना लोक वचोन आमदाराच्या दारा फुडल्यान दांडो घेवन बडबडटले तेन्ना कळटलें तांकां की बाबा हें सगळें सारकें ना. तेचे पयलीं हें सारकें जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आमचोच गव्हर्मेंट उरपाक जाय, पूण हें सगळें जाग्यार घाला न्हू. तुम्ही आयज बसून भितरल्या भितर तुमचेच भितर हें करता की आमचें हें काम जावंक ना. ते लोकांची कामां कोण करतलो? 50 भुरगे फेल जावंक शकता. चार्टर्ड अकाउंटंट जॉबाक गेल्ले माझे फ्रेंड, चार्टर्ड अकाउंटंट जॉबाक गेल्ले एका इंटरव्यूक, ते फेल जावंक शकता. हे आमकां गोंयकारांक हें करूंक सोदता, हे फटोवपाक सोदता. हे गोंयकारांक फटयल्ले भाशेन जालें न्हू. तिची इन्क्वायरी जावं शकना. इन्क्वायरी मागीर करतले आमी. आहा ते पेंडींग आहा आमच्याय लिस्टान आहा की 8,000 जेन्ना भुरगे कामाक वयता एकटोय पास जायना. म्हणजे तुम्ही आमकां फटोवपाचो प्रयत्न करता. पेपरच फोडले. पेपर फॉल्टी आसूंकूच शकना. आमचे गोंयकार भुरगे चड हुशार. आमचे गोंयकार भुरगे आयज USA कामाक आहा, आयज सायंटिस्ट आहा. आमचे गोंयकार भुरगे UK आयज टॉप पोझिशनाचेर आहा. आयज गोंयकार भुरगे आमचे फायनान्स डिपार्टमेंट ऑफ पोर्चुगल आहा. कोणाक सांगताय फेल जाले म्हणून? तेचे पयलीं 2014 जेन्ना 50 पोस्ट येयल्ले, 35 कितें पोस्ट येयल्ले अकाउंटंट, सेम पोस्ट, तेन्ना कशें भरले? तेन्ना एक्स्ट्रा भुरगे पास जाल्ले. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 जाणांक अकाउंटंट जॉब मेळ्ळो आहा इन द इयर 2014. काडा लिस्ट आनी पळया. आनी आतां तुमी म्हणटा फेल जाले म्हणून? कशें जावंक शकता फेल? तुका सांगला न्हू, तो माळ म्हयनो सोंपलो कितें पितृ पक्ष सोंपले काय? हांव तुका हेजो आन्सर दिता. जेन्ना लोन घेता तो लोकांचे कुस्तारूच घेवप न्हू तो. आणि टॅक्स पेयर्स मनी इज बींग पेड एज बॅक अगेन टू द लोन्स ऑन ऑल द लोन्स. जे बॉन्ड्स काडटा आनी कितें काडटा. सो डेव्हलपमेंटा खातीर लोन घेवप आनी स्पेशली ट्युरिजम सेक्टरा खातीर जर घेवप जाल्यार इट कॅन बी रिपेड विदीन नो टायम. बट सिन्स देर इज मायनींग बॅन ऑल्सो देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ रेव्हेन्यू. पण मायनींग बॅना खातीर जे ऑर्डिनन्स येवपाक जाय ते येवपाकूच जाय. लोक कितलो तेंप म्हणून उगी रावतले? पूण त्याच लोना खातीर हे जॉब्स बी सगळे तशें ना. जॉब्स भायर काडपाकूच जाय एट एनी कॉस्ट. हाऊ टू गेट द रेव्हेन्यू टू पे द सॅलरीज इज द जॉब ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. दॅट इज द गव्हर्मेंट ऑफ द डे एंड द फायनान्स डिपार्टमेंट. सॅलरी दिवपाक एक पयसो उणो जावचो ना. ते तितले जॉब काडा तुमी.